भारत जेन्ना स्वतंत्र जाल्लो तेन्ना गोंय मुक्त जावंक नासलें। मात गोंय मुक्त जाल्या उपरांत भारताचें संविधान गोंयकारांच्या माथ्यार हाडून मेल्लें हे काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विरयोताचें विधान सध्या गाजता। ताच्या ह्या विधानाचो भाजपान निशेध केला। तशेंच वेंचणूक आयोगा कडेन विरयातो आड कागाळूय नोंद केल्या। दुसरे वटेन विरयातो जें उलयलो तें सारकें, तातूंत कांय चुकीचें ना। भाजप ताच्या विधानाचो अनर्थ करता अशें काँग्रेसीचें म्हणणें। संविधान गोंयकारांच्या माथ्यार हाडून मारला अशें विधान काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विरयातो फर्नांडीस हांणी केल्लें। ह्या विधानाच्या फाटभुंयेर सध्या गोंयचें राजकारण बरेंच तापलां। भाजपान कॅप्टन विरयातो फर्नांडीस हांचे आड वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळूय नोंद केल्या। Was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेन्ना 1961 आम्ही लिबरेट झाले ते कॉन्स्टिट्यूशन पण तुम्ही पास केले जाका आमकां तुम्ही इन्क्लूड करूंक ना ते हाडून आमचे तकलेर मारले। एंड नाव तुम्ही आमकां सांगता दॅट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तुझ्या म्हणे ग्रँडफादर हू द फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर आझाद मैदानार स्पीच दिल्ली ते द पीपल ऑफ गोवा विल डिसाइड द डेस्टिनी। आमची हुई डेस्टिनी आनी कोणें डिसाइड केली म्हणे। काल उलयता आसतना काँग्रेसचे कॅन्डिडेटान रेस केलो, which is very serious, which appears to be little anti-national. कित्याक प्रत्येक कॅन्डिडेट जेन्ना नॉमिनेशन पेपर फायल करता तेन्ना ओथ घेता। हांवें ओथ घेतिलो की आय एम बाउंड टू प्रोटेक्ट, टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हे इन बेसिक प्रिंसिपल आसा। सो कॉन्स्टिट्यूशनाक प्रोटेक्शन दिवप, कॉन्स्टिट्यूशनाक रिस्पेक्ट दिवप आनी कॉन्स्टिट्यूशनाक कडल्यान बाउंड जावंक घेवप हे प्रत्येक कॅन्डिडेटाचें कर्तव्य। काल ताणें एक स्टेटमेंट दिलो which is सरप्रायझिंग एंड शॉकिंग। ताणें सांगलें की 1961 जेन्ना गोवा वॉज लिबरेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज थर्स्ट ऑन द पीपल ऑफ गोवा। ताचे कोंकणीन सारकें सांगपाक जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन गोंयकारांच्या माथ्यार मारलें। And these words are coming from Congress candidate Viriato Fernandes. And what he wants to say, our party president has already petitioned the Election Commission of Goa and the Election Commission of India. We have handed over, all of us have gone to the Chief Electoral Officer Goa and handed over in the petition addressed to the Chief Election Commissioner of India, saying taking cognizance of this statement, which requires disqualification directly. So we have suggested that he should be disqualified for casting aspersion on the constitution. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विरयतोचे विधान म्हणल्यार गोंयकारांचो आनी सुटके झुजाऱ्यांचो अपमान अशें म्हटलां। कॅप्टनान जाहीर माफी मागची अशें विधान मुख्यमंत्री सावंत हांणी केलां। इतले मजगती काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे लोकसभा उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी विरयतोच्या विधानाचो चुकीचो अर्थ भाजपा लायता। ताच्या देशभक्ती विशीं प्रश्न करपी तुमी कोण असो प्रश्न भाजपाक केला। म्हाका दिसता सावथ गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विरयतो जाका कदाचित इतिहास गोंयचो खूब कमी खबर आहा। कारण 14 वर्सां पयलीं हो गोंय हें उसरा स्वतंत्र जालें। ताका उसरा स्वतंत्र दिवपाक स्वता काँग्रेस जबाबदार आसा। 1947 भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत पुराय देशांतले सगळे विभाग जे आसले सगळे स्वतंत्र जाले, काही एक्सेप्ट म्हणजे इश्यू डिस्प्यूट उरल्या कारणान। बट गोंय मुक्त जावपा खातीर चक्क 1961 उजवाडचें पडलें आनी 14 वर्सां उशीर लागलो। जो स्टेटमेंट करता की गोंयचेर कॉन्स्टिट्यूशन लादलें म्हणजे हाका कितें म्हणपाचें म्हाका कळना। म्हणजे हाका खंयचें कॉन्स्टिट्यूशन हांगासर फॉलो करपाक जाय आसलें तें कळना। हातूंतल्यान तेजी मानसिकता कितें आसा पळय ही समजता। गोंयकारांनी म्हाका दिसता हो स्टेटमेंटा कडेन पळयता आसतना सिरियसली पळोवपाची गरज आसा। ताणें त्या स्टेटमेंटांत सांगलें की आपूण राहुल गांधी कडेन गेल्लो, आपल्याक ड्युअल सिटीजनशीप वेगवेगळ्यो गजाली उलयलो। म्हणजे खंयच्या वाटेन वता हें म्हाका कळना। आनी वयल्यान आरोप करतात की आमी कॉन्स्टिट्यूशन बदलपाचो प्रयत्न करतात। मुळात हांची बेजूच जी आसा पळय न्हू ही बेज हेका भारताचें कॉन्स्टिट्यूशन मान्य नाशिल्लें हे हेज्या स्टेटमेंटा वयल्यान क्लियर जाता। हांव तेज्या स्टेटमेंटाचोय निशेध करता, ताजोय निशेध करता। म्हाका दिसता गोंयांतल्या लोकांक
भारतीय नागरिकत्व मेळपा खातीर जेन्ना आमी इंडिपेंडंट जाले तेन्ना लोकांनी जो उत्साह मनयलो, जल्लोश मनयलो की हय आमी भारत देशांत सामील जाले, आमी ह्या स्वतंत्र भारताचे नागरीक जाले, हे सांगपाक लोकांकूय प्रावड फील जालें. बट आयज 60 वर्सां उपरांत सुद्दां असल्या मानसिकतेचो विचार करप हें चुकीचें आसा आनी त्या खातीर गोंयकारांनी म्हाका दिसता तेजी जागा ताका दाखोवची पडटली. आनी गोंयकार हे हुशार आसात आनी सावथ गोंयांतले विशेश करून लोक, इंटलॅक्च्युअल लोक ह्या स्टेटमेंटा कडेन पळयतना सिरियसली पळयतले. आनी हांव तर म्हणटा की तेणी ह्या स्टेटमेंटा खातीर गोंयकारांची माफी मागची पडटली, फ्रिडम फायटरांची माफी मागची पडटली, ज्यांच्यानी हो भारत गोंय मुक्त करता आसतना आपल्या प्राणाची आहुती दिली. आनी देशभरांतल्यान कितलेशेच 15 ऑगस्ट 1955 परत एकदा याद कर, पत्रा देवी वयले ते स्मारकाच्या कडेन शहीद जाल्ल्या त्या स्वतंत्र सेनानी याद कर. हे हेंचे म्हणपाकच तेंच्यांनी शहीद आपले शहीद जे जाल्ले पळय न्ही, आमकां गोंय हें विलीन करपा खातीर जाल्लें. ह्या सारकेल्या लोकांचे हे स्टेटमेंट आयकपा खातीर न्ही. ताणें तेजें कांय चुकीचें तो उलोवंक ना, ताका मिसकोट केला खंय तरी मिसकोट केला. हय मिसकोट काय अरे ही वॉज अ मॅन ऑफ द आर्म फोर्सीस. भारत देश राखपा खातीर ताणें कारगिलात काम केलां. त्या मनशाचे तुमी इंटेग्रिटीचे डावट काडटात. हू आर यू? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.